इजायस प्रवादीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर तुजो सोडवणदार, इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव. तुका फायद्याचें तें तुका शिकयतां. तुवें तांकूंक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्या जाल्यार एक नदी भाशेन तुजी खुशालकाय जावंक पावती आनी दर्याचे ल्हारा भाशेन तुजें प्रमाणीकपण. रेवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी आनी तिचे कोण्या येतली तुजी संसोद. तुजें नांव म्हजें सोरशिल्लें केन्नाच नपयत जातें ना, ताचो नास केन्नाच जातो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो म्हणया. सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलना वो पातक्यांची मार्गार भोंवना आनी ओधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरोच बागी. सर्वेस्पराचे उपदेशांची ताचो संतोश दीस रात, ताचे नेम तो नियाळीत आसा. जबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. वावंत्या वाळेचे देगेर लायिल्ल्या रुखाक काळा प्रमाणे जाता फळां आनी कदींच बावन पडना ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो त्याच्यो करण्यो सुफळ. जबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नुस्त्या मनशाचे अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. तें कोण जाणोय, वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बरे मनशाचे वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नुस्त्यांची वाट निसंतनाक पावयता. जबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता तांकां जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी येता ताका मेळूंक भायर सरात, तोच तो शांतीचो कुंवर. माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकांचे ओरपोजी कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, हे संस्थेक कोणा लागीं म्हूण हांवें सर करची. मैदानार बसून आपणा बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां घायलें आनी तुमी नाचले नात. आमी विलापलीं आनी तुमी रोडली नात. अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी ही संसद. तर जुवांव जेवण तशेंच पिवून चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोट्यो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस. दोन वसूलदाराचे आनी वायटव्यांचे इश्ट. तर देवाची जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिचे फळां उदेशी रुजू जावं येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोळ. जें तुमचें बऱ्याक तेंच तुमकां शिकयता. नियाळाक आदार. अमेरिका हे राष्ट्रांत एक सेमिनारिस्ट आपली आंखमणी करतालो, पूण वडिलांनी जायत्यो आडकोळी घातल्यो ताका फुडें पोपाटोवंक, कित्याक तो त्याचे सुमूर्ती आड जिवीत जियेतालो. ताका हे जिविताची रूच नासली. कायदे पाळूंक ताका त्रास पडटाले. एका वेळार दुसरें वरस सुरू जावचे आदीं तो सेमिनार सोडूंक फुडें गेलो आनी उपरांत दुसरें शिकोप करूंक वावर करूंक लग्न जालो. आतां तो बँकेंत काम करता आनी आपले बायल भुरग्यांक सांगाता सगलो पवित्र सभेचो वावर थिरायेन आनी बावाटान चलयता.
तो असो उद्गारलो, ह्या संवसारांत सर्वेस्पोर आपलेच वाटेन आमकां चलयता, पूण हांवें दुसरो रस्तो दवरलो खरो, पूण आतां खरेंच पवित्र आत्म्याच्या बळान जाय तो बरो वावर गावपाचो, दोतोनीचो आनी समुदायाचो फुडें व्हरता. इसायास प्रवादी आपल्या बरोवपांतल्यान स्पश्ट करता, सर्वेस्पोर सगळे आदीं फुडेंच आपले येवजण आमचे वरवीं साकार कोत्ता. आमी कसली वाट दवरची ती आमकां शिकयता. शुभ वर्तमानांत जेजू लोकांचें वायट मन उक्तें करता, कित्याक लोक आपले जाय तें चिंता आनी उलयता. दुसऱ्यांचें बरेपण चिंतना, त्या पासत देवान दाखयली वाट धरूंक आनी गरजेचे निर्णय आमची वाट ना तर आमी सोदतले. मागणें, देवान दाखयलेली वाट आमी सदांच मागण्यांतल्यान चलूंक आनी जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.